नमस्कार. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ने कोविड-19 हाज्या खातीर 21 दिसाचो देशात लॉकडावन दिल्लो आसा आनी हाका लागून कोणीच भिवून वचपाची गरज ना. म्हाका दिसता खंयसरूच गर्दी करपाची गरज ना. बऱ्याच ठिकाणी फार्मासी आसतली, फेर प्रायस शॉप आसतले, पेट्रोल पंप आसतले. हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात गर्दी जाल्ली दिसून येता. ह्या 21 दिसांक पेट्रोल पंप हे चालू आसतले, मेडिकल शॉप्स ही सगळी चालू आसतल्यो आनी फेर प्रायस शॉप्स जरी चालू नासल्यो जाल्यार आमी घरा कडेन सगळ्या जाणांक फेर प्रायस शॉप्सची सगळी वेवस्था जी आसा तांकां सगळ्या जाणांक ज्यो ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसा त्यो त्यो तेंच्या घरा कडेन डेलिव्हरी पावपाची सोय ही गोंय सरकारच्या वतीन केली वयतली. त्या खातीर समेस्त सगळ्या गोंयकार म्हज्या भावांनी भयणींक हांव रिक्वेस्ट करता, माननीय पंतप्रधान मोदीजीन सोशियल डिस्टन्सींग उरपा खातीरच हो 21 दिसाचो लॉकडावन केल्लो आसा. ते सोशियल डिस्टन्सींग आमी पाळप अत्यंत गरजेचें आसा. आज आमी परत एकदा जर सगळे जाण अशेंच रस्त्यार येवन गर्दी करपाक लागले दुकानांनी, पेट्रोल पंपाचेर, जाल्यार ताजे फाटलो हेतू जो लॉकडावन करपाचो, सोशियल डिस्टन्सींग दवरपा खातीर तो साध्य जावचो ना. माननीय पंतप्रधानाची सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा. हांव परत एकदा तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की सोशियल डिस्टन्सींग सांबाळपा खातीर गोंयांत तुमी सगळे सहकार्य करात. आयज पर्यंत आमकां एकूय केस पॉझिटिव्ह मेळूंक ना आनी हाज्याय फुडें न मेळपा खातीर तुमचें सहकार्य खूब मोलाचें आसा. तें सहकार्य तुमच्या सगळ्या कडल्यान अपेक्षीत आसा. त्या खातीर सोशियल डिस्टन्सींग सांबाळात. फेर प्रायस शॉपचेर गर्दी करूं नाकात, फेर प्रायस शॉप ओपन करूं नाकात, पेट्रोल पंपाचेर गर्दी करूं नाकात, मेडिकल शॉपांचेर गर्दी करूं नाकात ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. मेडिकल शॉप्स आनी पेट्रोल पंप चालू उरतले. फेर प्रायस शॉपा वयले सगळे सामान ज्या ज्या पद्दतीचे तुमची रिक्वायरमेंट आसा गोंय सरकार तुमच्या घरा कडेन पावोवपाचे मुजरत तुमकां सगळ्या जाणांक मदत करतलो. हांव परत एकदा मागता कोविड-19च्या विरोधात लढपाक तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा. धन्यवाद.